Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. फर्स्ट क्या है विजिट का? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन के बिना बाकी नहीं, केवल ऑर्गेनाइजेशन। इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी हमेशा इलेक्शन के तैयारी में रहे। Any instructions that have gone from your side to your party leaders, ministers and all, because they have met you all now. Yeah. So वहाँ पे Won't talk with you. सर सीएम और हेल्थ मिनिस्टर में काफी क्लैशेस। गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस कोई ये सभी एक ही है। सभी आपका मन में भेद है क्या? ये दोनों को मन में भेद नहीं है। normal exercise before an election. Even though elections are far away, it is a preparation. तर किती टॉपिक्स टॉपिक आहे ना फक्त ऑर्गनायझेशनचे आमचे जे सेवाई संघटन एकंदर कोविड मॅनेजमेंट हातून आम्ही पार्टी म्हणून कशा पद्धतीन काम केलें, आम्ही लोकांक मदत कशा पद्धतीन केली, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लक्ष दिवन म्हटलां आणि आम्ही म्हणजे त्याप्रमाणे डिस्कशन झालं विद्युत तरेचे। हां, बेसिकली मिटींग जाता ती BJPचे संघटन आणि आमचे गव्हर्मेंट लोकां खातीर कशें चलता आनी फुडें कशें आमच्या इलेक्शनाची तयारी करपाक जाय म्हूण हेजेर एक विस्तार घेतले आनी आमी डिस्कस केले। अजूनपर्यंत हांव भारतीय जनता पक्षा कडेन रितसर हांवें प्रवेश करूना करण्याची शक्यता आहे ना करण्याची शक्यता आसा। हांव सातत्यान म्हणिल्लो आसा कितें म्हणिल्लें आसा की ज्या दिसा पासून म्हाका भारतीय जनता पक्षान म्हज्या उमेदवारी खातीर ज्या दिसा पासून सॅप्रो दिल्लो आसा आज पर्यंत हांव भारतीय जनता पक्षा भितर आसा आनी मुखारू आसतलो। सो फुडल्या इलेक्शनाक बीजेपीचो लीडर आतां कशें आसा न्ही आता तुमकां तेंच्यांनी ऑफर बी दिला म्हटलं Offer बी दिला. Will you be joining? ना Will you be joining? No. You have interest to join? Are you having some interest in joining? हांव एक पॉलिटिकल लिडर काय न्ही पार्टी हॅज टू टेक द कॉल। तू पार्टीन कॉल घेतले जाल्यार तुमची तयारी आहा? तुम्हाला ते भाजपचं फुडल्या इलेक्शनात बीजेपीचे लढवपाक तयार आहा न्हू? कितें म्हणटा कितें तुम्हाला ते स्वतः भाजपचा मानतात का? कारण अपक्ष असूनही तुम्हाला ते प्रत्येक वेळी बोलवतात तुम्ही डेफिनेटली ना कारण ज्या दिवसापासून मी भारतीय जनता पक्षाने मला सपोर्ट केला होता ना मी परत वारंवार तेच सांगत होता। सो नेक्स्ट एका तुम्ही बीजेपीचे लढपाक तयार आहात? ते पार्टी हॅज टू टेक पार्टीन जर दिली ओके तयारी चालू करची नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीची बी जबाबदारी ना अजूनही कांयच दिवंक ना तशी सरकारच्या ऑर्गनायझेशनाची स्ट्रेंथन करपाक पार्टीचें काम फुडें व्हरपाक येता त्या टर्मान मॅक्सिमम सीट कशें येवचे तेजेर ध्यान दवरून फुडें वयचें म्हणून सांगलां। सरकारच्या चुका तुम्ही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या का? काही मंत्री आमदार काम करत नाही असं तुम्ही म्हणताय, त्यांना परत संधी देण्याची गरज नाही तर त्या गोष्टी आय हॅव स्पोकन टू हिम दॅट विनेबिलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। फायनली दे आर द ऑर्गनायझेशनाचो हेड टॉकिंग हेजो तेजे अंडर रवीजी आहा तो पळयतलो। विनेबिलिटी इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट की हांवें ताका सांगलां म्हाजी हे म्हाका कितें दिसता पळय परफॉर्मन्स ऑफ द सम मिनिस्टर न्हू तेजो इम्पॅक्ट एंटायर पार्टीचेर जाता एंटायर सगळे MLAंचेर जाता ते तुमी मेन्शन केले तांकां की ऑलरेडी हांवें जे मेन्शन केलां ताका कळलें हांव कितें सांगूंक सोदतालो। ओके रवीजीकूय पावलें हांव कितें सांगूंक सोदता आनी तेणें सांगलां इट इज अ व्हेरी गूड सजेशन वी वील हॅव अ डिस्कशन ऑन दीस आनी म्हाका परतून आनी एकदां 1-to-1 मिटिंगेक आपयता सांगलां तेणें। म्हणजे प्रत्येक मिनिस्टरांनी सगळे कडेन 40 मतदारसंघाची दौरी करपाक जाय। 40 मतदारसंघाचे त्या खात्याचें जें काम आसा तें 40 मतदारसंघाक वचून पर्सनली अशें म्हणटा अशें तुमी तांकां लोकां कडेन पावपाक दौरे करा म्हटलें सगळें अशें सांगलें आसा आनी ते म्हणटा आमी करीत आसा पूण तें प्रत्येकान म्हणजे एटलिस्ट 1-2-3 दौरे तरी जावचे प्रत्येक मंत्र्यान आख्खे 40 मतदारसंघात भोंवचे अशी। No, just like I told you, very basic questions about my constituency, how I'm going to work for the next election, things like that. 6 महिन्यात निवडणूक आता त्यामुळे विषय कशा आता प्रत्येकाविषयी निवडणुकाच्याच पण हाच्या पयलीं संबंध उत्तर आमच्या महाराष्ट्रात काही निवडणूक आसतात तरी पण त्या महाराष्ट्रात सुद्धा तांचो दौरो चालू आसा। बेजिकली दौरो जो आसा हो दौरो बेजिकली संघटनेच्या माध्यमांतल्यान जशें हांवें सांगलें कोविडच्या संदर्भात पार्टी म्हणून आमी संघटन म्हणून आमी कितें केलां आसा ह्या संदर्भातली बेजिकली चर्चा
आनी येणाऱ्या दिसांनी कशा पद्दतीन लोकांक मदत करपाक जाय आनी खास करून वॅक्सिनेशन जें आसा सरकाराचो प्रयत्न आसा की 100% वॅक्सिनेशन आमच्या गोंया भितर करून घेवपाक जाय ताका लागून आमी पार्टी म्हणून संघटन म्हणून आमी तांकां पूर्णपणे सहकार्य करपाक जाय आनी आमच्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां मदत करपाक जाय ज्या तरेन हांवें ओवरऑल ज्या ऑर्गनायझेशनच्या संदर्भांतल्यो ज्यो बैठका जाल्या त्या बैठका भितर जी चर्चा जाली ती हांवें तुमच्या समोर स्पेसिफीक इलेक्शनाचेर खंयचेच जालें. आतां कशें आसा की आमकांय सगळ्यांक खबर की भारतीय जनता पार्टी ही एक निवडणूक जाली की दुसऱ्या निवडणुकीत तयारी सदरीत करता आनी ताका लागून आज जर आमी पळयलें आमी म्युन्सिपाल्टीच्यो निवडणुका जाल्यो जिल्हा पंचायती जाल्यो आज डायरेक्ट निवडणूक आसा ती विधानसभेची निवडणूक आसा आनी ताका लागून आमी त्या निवडणूक लागून स्पेसिफीक अशें आमची सदरीत आसा कारण आमी आमच्या बुथाची रचना आसत बाकीच्यो वेवसाय आमी करतात आनी त्यामुळे ह्या हातूंतल्यान कशें जाता एक असो आसता की 6 म्हयन्याक निवडणूक आयल्या म्हणजे एक सगळे कडेन चर्चा आसा की त्या निवडणुकीचेंच उलोवपाक हांगा आयल्या काय कितें अशा तरेची एक चर्चा डेफिनेटली जाता. पण महाराष्ट्रान जी निवडणूक जाता ना न्ही महाराष्ट्रान निवडणूक त्यामुळे महाराष्ट्राचो दौरो आसता ते हांगा आयले कारण महाराष्ट्रांत सिटी रवीजी जे आसा ते आमचे जशे प्रभारी आसात तशे महाराष्ट्राचे आसा आनी संघटन मंत्री आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे ह्या देशाचे आमचे संघटन मंत्री म्हणून तांच्यांनी ताबो घेतला तर ते पयल्या वेळारूच हांगा आमच्या हातून आयले. हाचे पयलीं ते सहसंघटन मंत्री आसतना त्यांचो प्रवास हो सदतीत हांगा चालू आसतालो सदतीत ते म्हयन्यान 15 दिसांनी येताले पण आता बऱ्याच टायमा नंतर ते हांगा आयले. गोविंद गावडे जर भाजपतर्फे निवडणूक लढवत असतील तर त्यांना उमेदवारी देणार का? त्यांनी तशी इच्छा व्यक्त केली की जर भाजपने मला उमेदवारी दिली तर मी भाजपतर्फे लढणार आहे. म्हणजे कशें आसा की त्या संदर्भातली चर्चा अजून म्हजे कडेन तशी पार्टीची जावना त्यामुळे ताचेर डायरेक्ट हांवें येस नो किंवा कितें हें हांव तशें उलोवपाक शकना.